आज जर तुम्ही पळयता जाल्यार आमचे सगळे जे यूथ आसात ते भुरगे आज हे रॅली घातले आसा इतलेच की अवेरनेस करच्या खातीर फक्त 15 ऑगस्ट म्हणून इंडिपेंडन्स डे जावचो ना जाल्यार ही तिरंगा रॅली करपाची आज प्रत्येकान आपल्या घराचेर तिरंगा रावचे आनी हांगा एकूण आपलो एक देशप्रेम राष्ट्रप्रेम हो माहोल करच्या खातीर हांगा कांयच राजकारण ना की पार्टीचो म्हणून प्रोग्राम ना तर हो सगळ्यांचो प्रोग्राम आसा त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट जावपाचें आनी आपल्या देशाक परत एकदा मान वंदन दिवचें जे फ्रिडम फायटरांनी जे हे केला आपलो जो शहीद बलिदान केला त्याचो जो एक रिस्पेक्ट म्हणून आमी आज ही रॅली केल्ली आसा तुम्ही सगळ्यांनी आज हांगा सगळे पत्रकार बंधू सुद्दां येयल्या बद्दल सगळे युवा कार्यकर्ते येयल्या बद्दल सगळ्यांच्या मना पासून धन्यवाद दिता तुमकां सगळ्यांक घेवन आमचे दिवचलचे माननीय आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांच्या मार्गदर्शना सकयल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिवचले आणि भारतीय जनता पार्टी मंडळ समिती यांच्या मार्फत ही आम्ही आयज तिरंगा यात्रा आयोजित केल्ली आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 15 ऑगस्ट पावल्ले आसा। फक्त 15 ऑगस्टाक तो कार्यक्रम न करता त्याच्या पयलीं एक वातावरण निर्मिती करपा खातीर आणि आमचे जे देशातले जे युवा आसा त्यांच्या मदीं देशप्रेमाची जी भावना आसा ती जागृत करपा खातीर आणि एक तो 15 ऑगस्टाच्या पयलीं एक माहोल करपा खातीर ही तिरंगा यात्राची आमी आयोजन केल्लें आसा। आणि दिवचले मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा तेजे अध्यक्ष अनिकेत चणेकर आणि त्याची पूर्ण टीम आसा त्यांच्या मार्फत ही तिरंगा यात्रा आयोजित केल्ली आसा। ही यात्रा दिवचले मतदारसंघाच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान ती भोंवून येतली आणि एक युवाच्या मदीं आणि बाकीच्या आमचे जे भारतीय नागरिक आसात त्यांच्या मदीं एक देशप्रेम निर्माण करपा खातीर ही यात्रा केल्ली आसा।